मोगाच्या भाव भयणीनू एके गांवांत वादोळ वाऱ्या खातीर एके राती वीज गेले आनी आख्खो गांव काळोखांत बुडलो. सगळ्या लोकांनी आपापल्या घराची दारां बंद केली आनी ती भितरूच रावली. सगळ्या कडेन भंयचो वातावरण पासारलोलो आनी कोणूच भायर सरूंक तयार नासली. तेन्ना कोणे तरी एके ल्हानशा घरांत एक ल्हान वाट पेटयल्ली ती पळयली आनी अशें करून ल्हव ल्हव सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरांत आपली जी वाती आसल्यो त्यो पेटयल्यो आनी थोड्याच वेळान जो गांव काळोखांत बुडलोलो तो त्या गांवांत आतां उजवाड आसलो. उपरांत एके जाणट्या मनशान म्हणलें, जो काळोख आसलो तो काळोख गेलो कारण सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरांत उजो पेटयलो, न्हय की कोणें काळोखा वांगडा झूज केली. मोगाच्या भाव भयणीनू, आयज आमी 50व्या दिसाची धोपाजीक परब समोरमता. इंग्लिशीन आमी ताका पेंटेकॉस्ट म्हणटा वा आमी पवित्र आत्म्याची येण्याची परब हेवूय म्हणटा. आनी आमी म्हणटा की ही परब फकत इतिहासांत घडलेली घडणी न्हय, पूण ती जावन आसा तो दीस जेन्ना जेजू भितर येता. जी काळजां भियेन भरलेली आसा थंय जेजू येता आनी जेजू तांकां सुटका दिता. मोगाचे भाव भयणीनू, शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की शीस भियोन भितर आसले आनी तांणी आपल्या घराची दारां बंद केलोली. मोगाचे भाव भयणीनू, थोडो विचार आमी हाचेर केलो जाल्यार आमी पळयतले की पयली जी बंदखण आसली ती कूड नासली, पूण ती आसली भंय. The first prison, my dear friends, was not a physical room, but it was the fear that was there in the hearts. आनी खुबशे फावटी आमच्या जिवितांत आमी तशें पळयता की जेन्ना भंय आसता तेन्ना आमी गुलाम जाता. मोगाचे भाव भयणीनू, आमी पळयता की शीस जे आसले ते भावार्थी लोक आसले. तांणी जेजू बरोबर दीस सारलेले, जेजून केल्ली विजमिता तांणी पळयल्ली, पूण आमी पळयता ते भियेल्ले आसले आनी ह्या खातीर तांणी आपल्या घराची दारां बंद केलोली. मोगाच्या भाव भयणीनू, आमच्या जिवितांत अशें जाता जेन्ना जेन्ना कोण आमकां वायट करता वा जेन्ना कोण आमकां कितें ना कितें म्हणटा तेन्ना आमी अशेंच करता, आमी भितर रावता आनी भायर सरूंक आमकां ती शक्ती नासता. एक उदाहरण घेवया. समज कोणें तरी आमकां कितें तरी करूंक आपयलें आनी मागीर त्या मनशान आमकां फटयलें जाल्यार दुसरे फावटी कोणाची मदत करपाक वयता तेन्ना आमी 2-3 फावटी चिंततले. तशेंच ब्रेकअप जाल्या उपरांत मोगान परतून पडूंक आमी 2-3 फावटी चिंतल्यो, कित्याक आमकां परतून आमचें काळीज दुखोवपाचें नासता. तशेंच आमी पळयता की सिसांच्या काळजांत तोच भंय आसा. तांणी पळयल्लें आसा की जेजूक तांणी कितें कितें केलेलें आसलें तें, आनी हो भंय तांच्या काळजांत आसता आनी त्या भंय खातीर ते भायर सरूंक तयार नासता. मोगाच्या भाव भयणीनू, आमी पळयता की जेन्ना आमच्या काळजांत भंय आसता तेन्ना आमी आमची काळजाची दारां बंद करता. भंय आमकां जिवितांतल्या बणकोणांत घालता आनी आमी पळयता की तेन्नाच जेजू तांचे भितर येता, तांचे मोदें येता आनी जेजू म्हणटा, शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनू, आमची कसलीय परिस्थिती आसूं जेजू आमचे मोदें येवंक तयार आसा. जें कितें गरजेचें की आमी ती दारां उक्ती करता काय ना. मोगाच्या भाव भयणीनू, जेन्ना जेजू शिसा मोदें येता तेन्ना तो तांकां विचारिना की तुमी अशें कित्याक केलें, तुमी तुमची घराची दारां बंद कित्याक केली, तुमी म्हाका सोडून कित्याक गेले. जेजू हे सगळे प्रश्न विचारिना.
पूण जेजू तांकां शांती दिता, कित्याक जेजूक खबर आसा की ते भियेलेले आसा आनी ताका खबर आसा की तांकां आतां शक्ती जाय, तांकां आतां शांती जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की आदल्या कोरारांत जेन्ना देव मनशाक रोसता तेन्ना तो ताचे भितर आपलो स्वास घालता. तशेंच जेन्ना पवित्र आत्मो देंवन येता तेन्ना इगोर्जेंत नवी स्वास येता. तशेंच आमी पळयता की इगोर्जेंत बदलाची नवे वारो भितर सरता आनी आमी सगळीं नवी रचना जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की पवित्र आत्मो कशे तरेन व्हडल्या वादळा सारको येता. आनी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता की जंय खंय उजो आसा थंय सदांच बदल जाता, थंय सदांच कितें तरी नवें भायर सरता. आमी पळयता की मोइसेसान पेटलोल्या झाडांत उजो देखलो आनी मागीर ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी देवाची महिमा परगटूंक तो फुडें गेलो. तशेंच आयज आमी पळयता की शीश आसले आनी तांचे मदीं पवित्र आत्मो देंवता आनी तांकां नवी दिशा दिता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या कोरारांत घोडेक आमी वाचल्ले आसले टावर ऑफ बेबल. थंय कितें जाता की वेगवेगळ्या भाशा खातीर लोकांचो एकचार जो आसा तो पिड्यार जाता. पूण आयज ह्या परबेच्या दिसा कितें जाता ते ताचे उरफाटे. आतां ते वेगवेगळ्या भाशांनी उलयता आनी सगळ्या लोकांक समजूंक येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे मदें एकचार हाडटा. आमी घोडेक खंयचे कॉन्सर्टीक गेले जाल्यार आमी पळयतले थंय ऑर्गन आसतले, गिटार आसतले, वायलीन आसतले आनी जायती दुसरी इन्स्ट्रुमेंटां आसतली. वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंटाचो आवाज वेगळो, पूण जेन्ना ती सगळीं वांगडा येता तेन्ना नवो ताळ आनी एक बरें ट्यून आमकां आयकपाक मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता की आमकां सगळ्यांक वेगवेगळी देणी दिलेली आसा आनी ही देणी आमी बऱ्या खातीर वापरूंक जाय. काल आमी आयकलां की आमी तुळना करची न्हय. सगळ्यांक वेगवेगळी देणी दिल्ली आसा, थोड्यांक चड आसा, थोड्यांक कमी आसा, पूण ती सगळी म्हत्वाची. घरांत आमी पळयता की दर एकल्याक एक ना एक काम आसता आनी सगळ्यांनी ते आपआपलें काम केलें जाल्यार सगळें बरे तरेन वयता. पूण सगळ्यांनी म्हटलें जाल्यार हांव हेंच करतलो जाल्यार दुसरी कामां थंयच उरता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे कुडींत जायते भाग आसा आनी सगळो भाग म्हणूंक शकना की हांव फक्त चलतलो, मागीर हाताचें काम कोण करतलो, आयकपाचें काम कोण करतलो. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी खेरीतपणी मागुया की आमी आमची काळजां जी आसा, जी बंद आसा, घोडयेक दुबाबा खातीर, घोडयेक रागा खातीर, वा घोडयेक खुबशे फावटी निराशेपणा खातीर, ती दारां आमी उक्ती करुया. पवित्र आत्मो आयिल्लो आसा, ताणें आमकां शक्ती दिल्ली आसा आनी तेच शक्तीन भरून आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक मुखार सरुया. आमेन.